तातले काही लोक भायर न सरून हळू भितरूच रावले ते थोडोसो हो पॉयंट म्हाका दिसता केन्ना तरी लक्षात आयलो ना आनी त्यामुळे जेन्ना पळय फुटबॉल फायनल जाली तेन्ना काही जाणांक एकाद्रेक बसपाक मेळून ना आसूंक शकता ना अशें न्हय पण पासीस सगळे दिल्ले आनी फूल ग्रावंड ठसाठस भरलेले. स्पीकर सर श्री लहू मामलेदार हांगा फोटो आयिल्लो आहा तुमचे पास फुटबॉल फायनलीचे गट्ट्यांनी उरले ते पुरो विजय बाब आयिल्ले म्हाका एक क्वेश्चन म्हजो आन्सरूच दिलो ना अजूनही फोटो आयल्या म्हणटा पळय तो फोटो आयले ते जर तूं तशेंच आशिल्ले जाल्यार थंय ग्रावंड भरले कशे बोल्ले अशेंच डुप्लिकेट मारले म्हणून तो डुप्लिकेट मारले तुमी छापले नाही तसो फोटो कशा वयल्यान पयलींच छापून ना हांव तुका कितले फोटो दाखयता जे फोटो पयलीं केन्ना तरी छापलेले आयचे मागीर छापला स्पीकर सर तुम्ही डुप्लिकेट छापिल्ले स्पीकर सर एक लोक भितर बसले स्पीकर सर कोणाचीच कंप्लेन येऊन ना तुझी कित्याक कंप्लेन एकूय मनशान कंप्लेन करूं ना तुझे मंडळ एकूय मनशान कंप्लेन करूं ना विजय बाब बॉलर फोन म्हणलो इट्स नॉट पब्लिक हेल्प अरे विजय बाब हात सकल करून मातशें उलयात. स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर इनफॅक्ट तो जे कितें सांगता पळय इट प्रूव्स दॅट इवन अ प्रेसिडेंट ऑफ BJP मडगांव युनिट डीड नॉट हॅव अ पास. आता उलयता I have full respect for the BJP. ना रे तो तितलो ताका जर तूं पास आशिल्लो तो भितर आसतलो असलो. स्पीकर सर रुलिंग पार्टीचे आमकां तितलो आदर आहा की प्रेसिडेंट ऑफ द BJP विल नॉट गो देयर विदाउट अ पास असो इतलो तो हे स्पीकर सर ताका खबर नाशिल्ले दुसऱ्याचेर ताणें उलोवचें न्ही. स्पीकर सर चंदन नायकाची ताका कित्याक आतां माया अचानक ताची वयर उफळून आयल्या ती हांव नकळो. चंदन नायकान कितें तें जालो तो म्हाका सांगलो इन्सिडंट. चंदन नायक इज नेवर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल त्या दिसा कित्याक तेच सांगता तुमचे केडर नेवर स्पोर्टिंग आता सडनली स्पोर्टिंग झाले पास घेऊन वाटूंक लागले. he has just gone there because others went. स्पीकर सर ओपनिंग सेरेमनीचे पास आमकां 25 पास त्याच दिसा मेळ्ळे ओपनिंगा दिसाच पूण क्लोजिंग सेरेमनीचे आमकां दिता म्हणून सांगिल्ले ते मेळूं ना ते कित्याक दिवं नाशिल्ले. स्पीकर सर खरें उलयता न्ही हांव. स्पीकर सर क्लोजिंग सेरेमनीचे पास जे आसा प्रत्येकाक दिल्ल्याचो रिकॉर्ड म्हजे आसा आनी ताजो PA किंवा आनी कोण ताणें येवन ऑफिसांतल्यान आमचे व्हेल्ले आसा त्यामुळे म्हाका मिस्टेक जाल्ली आहा एक आन्सरान एक मिस्टेक जाल्ली आहा. म्हाका ताणें म्हणलां की 9 कोटी ऑड परसेप्टाक पयशे दिवपाक उरल्या म्हणून. आयचो 7वो प्रश्न आहा तुमी विष्णू वाघाक आन्सर दिल्ले आहा की 11.5 कोटी उरल्या म्हणून ना 11.5 कोटी दिल्या म्हणून म्हाका तुमी सांगला 9 कोटी दिल्या म्हणून. कितले एक्झॅक्टली दिल्या काय अशें कोटी म्हणून इजिली जाल्या तो प्रश्न कंप्लिटली ना प्रश्न हेच हातून सप्लिमेंटरी विचारूंक जाता. तुम्ही एक 22 कोटीचे 22 विजय बाब 28 crores was paid 20. स्पीकर सर एक दुसऱ्या आमदाराक उत्तर दिता असताना मध्ये प्रश्न काढू नका. काढू नका उत्तर दिता असताना तुम्ही बसा. सप्लिमेंटरी कितले जाले उत्तर दिता असताना मध्ये उलोव नका. सप्लिमेंटरी पण सप्लिमेंटरी ताणें विचारलेलो आसा ताका उत्तर दिताना मदीं कित्याक उलयता. सकल बसा सप्लिमेंटरी अलाउड सकल बसा पयले. स्पीकर सर फातोडा MLA विजय बाबांचो प्रश्न विचारलो पळय न्ही की परसेप्टाचे बील जे आसा की 9 कोटी फारीक केला म्हणून आमी बरोबर आसा की ताजे नंतर दुसरो जो क्वेश्चन जो आयलो पळय न्ही तो 20/2/2014 पर्यंत आमी जे तुवें विचारलें पयलींचे आसा की सादारण बील आमी येत आसा जवळ जवळ 22 कोटी 47 लाखांचें बील आसा जें त्यामुळे की बील ही कंटिन्युअस येत आसा जोपर्यंत ताजें फायनल बील जायचं येत रावतली. त्यामुळे तुमकां आयच्याच दिसा दोनूय प्रश्न न्ही
एक सांगता 9 crores 86 lakhs 65 बरोबर आसा, बरोबर आसा. दुसरो सांगता 11 crores 86 बरोबर lakhs. आसा, बरोबर आसा. जे पयली जो क्वेश्चन आयलो की ताजे उपरांत 9 कोटी जायले ताजे नंतर जे 2 कोटी बिल. स्पीकर सर तो कितें करता ताकाच कळना. प्रश्न सुद्धा येता आसतना उत्तर दिता आसतना कोणाचो प्रश्न पयलीं पावलो त्या दिसा ज्या दिसा उत्तर दिलें त्या दिसाचो आंकडो आसतलो. समजा एखादी गजाल चालू आसा, बिरबलान ताका सांगलेली ती काणी सांगता हांव, दुसऱ्या दिसा जर तूं उत्तर आयलें गांव मातसो एक मिनिट, कोणाचें पेमेंट चालू जर तूं आसा, इफ इट इज अन करंट इव्हेंट द पेमेंट गोज ऑन. Suppose the question comes to the minister for reply on, let us say, on 2nd of March, it will show the figure of 2nd of March. Another reply might come on 3rd March. By that time, one day there may be extra payment. So it may have a different figure because it is an ongoing bill. It is not a stagnant old issue. मात्सराव रे तुका कळना जाल्यार उगी राव, मातसो बस आता. स्पीकर सर तांकां कळना हांव कितें सांगता तें. मागीर विचार मरे. स्पीकर सर प्रश्न आयजूच आसत, उत्तर आयजूच आसत, पण डिपार्टमेंटान प्रश्न केन्ना पावलो त्या दिसा जितले पेमेंट आसतले पळय तो रेकॉर्ड आसतलो. इट इज अ डायनॅमीक इव्हेंट. दॅट मीन्स द पेमेंट इज गोईंग ऑन. आयज समजा हांवें उत्तर दिलें एखाद्या हाजें, एसेंब्लीन केन्ना येता तें न्हय, डिपार्टमेंटान समजा 2-3 तारखेक मार्चाक उत्तर दिलें एक आनी दुसरें उत्तर 4 मार्चाक दिलें जाल्यार फिगर वील डिफर बिकॉज इट इज अ कंटिन्युअस बिल. इट इज नॉट अ कंप्लिटेड इव्हेंट. ताजें पेमेंट चालू आसा. आयज जर तूं आयच्या उत्तर घेवन येत द अमावंट वील बी डिफरंट. ना रे तुका आयज जरी प्रश्न विचारलो तरी रिप्लाय इज गिवन सम 7 days बॅक. Speaker sir, 6 days back. आमचे as MLA it is our duty to point out. कायतान सिल्वा I gave the explanation. म्हाका उत्तरच मेळना स्पीकर सर, म्हाका उत्तरच मेळना, कित्याक बसून रावले? म्हाका रिप्लायच करूना. कित्याक बसून राव? प्रश्न हांवें तेच सांगिल्ले हांवें प्रश्न घातला, उत्तर दिता आसतना मदींच विजय उलयला. हे मातशें नोट करात. तुमचे प्रश्न विचारता आसतना दुसरोच मदीं उलयता. न्ही म्हाका उत्तर दिवनी स्पीकर सर. म्हाका फुटबॉल पासय दिवना आनी क्लोजिंगाचेय दिवना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, कितें मंत्री? फुटबॉलय दिवना आनी क्लोजिंगय दिवना म्हाका. पळय स्पीकर सर, अन्य मंत्री पळय स्पीकर सर, एक लक्षात घेयात, ज्या आमदारान प्रश्न विचारलेले आसात ताजेच पयलीं उत्तर दियात. मदीं जर कोणी उठून विचारले जाल्यार ताका तुमी एंटरटेन करूं नाकात. स्पीकर सर, आमकां हांगा जो रिकॉर्ड मेळटा तो प्रत्येक आमदाराक आमी पास पावल्ले आसा. पावल्याचो रिकॉर्ड मेळटा. क्लियर जाय 20 आसतले. मदीं मदीं उलोव नाका. क्लियर हांवें उदो विचारले सांगून जय बाब, मदीं मदीं उलोव नाका. न्ही इतले सगळे पास दिले पळय ते हांव दवरता म्हणून सगळे पळोवपाक मेळटा सगळे टेबलार दवरता. आमकां कितले मेळ्ळे तेच सांग. मडगांव हे पळय म्हाका जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा पळय न्ही, म्हाका जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा पळय न्ही ताजी म्हाका चवकशी करपाक लागतली की सगळ्यात पास जे आसा न्ही आमी 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 17 आसून पास गजर पावल्ले आसा. म्हणजे कित्याक म्हाका उत्तर दिया पयलीं. तुम्ही लवू मामलेदार हांच्या प्रश्नाक उत्तर दियात. म्हाका फुटबॉल आनी क्लोजिंग दोनूयांचेय पास मेळूना. पावला पावला. फुटबॉल क्लोजिंग ना, क्लोजिंगय मेळूना, क्लोजिंगय मेळूना आनी फुटबॉलय मेळूना. बहुतेक करून तुझ्या कॉन्ट्री मध्ये असा पळय ताणें कट मारले अशें दिसता. केन्ना मारचे ना विश्वासू. पळय तुमचे पास आसा न्ही कायतान सिल्वा क्लोजिंगाचे रिकॉर्ड जो आसता न्ही म्हाका तुका 25 VIP आनी जनरल जे आसा न्ही 75 पास पावले आसा. आनी फुटबॉल मागीर म्हाका आतां रिकॉर्ड ना. फुटबॉल दिवच ना तुमी म्हाका. पण पावला सगळे आसा न्ही. न्ही हांव सांगता खरें, म्हाका फुटबॉलय मेळूना आनी क्लोजिंगय मेळूना. एक लक्षांत दवरा तुज्या तेंच्यान म्हाजी कोंट्री गायब केला असूं येता. न्ही कोणे काय करूना. स्पीकर सर हे पळय स्पीकर सर हांव एक एग्जांपल सांगता तुका. एक एग्जांपल सांगता. बरेचशेच आमदार जे आसा पळय न्ही त्या आमच्या ऑर्गनायझिंग कमिटीच्या ऑफिसांतल्यान की परस्पर जे आसा ते ताकवर करीत आसताले. न्ही म्हजें नांव कोणेंनी दुसऱ्यानच व्हेलें आसतलें म्हळ्यार तुमच्या ऑफिस सारकें काम करिना. तुजें नांव जें कोणें व्हेलें तें हांव दिता तुका इन्फॉर्मेशन दिता तुका. कायतान सिल्वा म्हाका दोनीय जाय, फुटबॉल आनी क्लोजिंग दोनी दिता.
विचार विचार 25 आणि 75 उलय सर. उलय उलय काय तू आयलो हांव पास मेळोंक ना ते सारके थोडे सांग पावूंक ना पूण तरूय आसतना आमचे फुटबॉल मोगी आसात ते MLA आमी ते ग्रावंडार वचोन ग्रावंडाची गेटी ओपन करून उरलीं कोदेलां बसोवंक दिले म्हणटात नावेली आनी बेनावली पावले म्हणून सेमीफायनलाक हांव आसोंक ना पूण सेमीफायनलाक वचोन मोर दॅन 400 आनी फातोड्डाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीतल्या लोकांक हांवें भितर घातल्यात हे आमदार आसा ते घरा रावन आपले थोडे जाग्यार वचोन पळोवंक जाय पूण पास दिवंक ना MLA मिनिस्टरान पास सारके सप्लाय करूंक ना दॅट इज अ डिफरंट क्वेश्चन MLA कष्ट करपाक स्पीकर सर. बस ताजा प्रश्न चालू असताना तू कित्याक सर उलयता? फातोड्ड्याचे MLA काम करपाक नाका ते काम ताजे कायतून केलें त्या बद्दल कायतूचे अभिनंदन हॉस्पिटलान तेच नाही ताच्या खातीर- कुर्तोरीच्या गुंजा इंचार फुटबॉल प्लेयर कोच आसा तो ताका हांवें भितर घातला इंचार ताका सेमीफायनलाक हे कामां करिना फुडल्या प्रश्नाकडे या हे कामां करिना म्हणून प्रॉब्लेम जाता MLA डोर किपर जाले श्री रोहन खवटे घरा बसतात फुडलो प्रश्न रोहन खवटे जय बाब बसात आता Speaker sir, रोहन खवटे I may be permitted to ask star LQ number 4B. आन्सर छापील प्रमाणे आसा. Speaker sir, म्हणजे 3 सप्लिमेंटरी आसा पण सुरवात करच्या पयलीं म्हाका तूच विचारपाक मेळटलें व्हेरिफिकेशन जाय. न्ही तुमी विचारात कितें क्लॅरिटी जाय कित्याक रिप्लाय डिपार्टमेंटान काय मिनिस्टरान पळयला खबर ना. हांगा रिप्लाय आयला म्हाका टास्क फोर्स एज कमेंट्स कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस म्हणून अजून ड्राफ्ट पॉलिसी रेडी जावना आनी आमी प्रोसेस स्टार्ट केला आणि हॉनरेबल CMच्या बजेटान हायलाइट्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी म्हणून आयल्या खंयची कन्सिडर करपाची उलोवपाक फुडें सीएमाची म्हणजे ड्राफ्ट पॉलिसी फायनल जाली ना सीएमान सांगले तुका म्हाका दिसता स्पीकर सर एक सांगता न्ही ते. मिनिट तुम्ही दोन प्रश्न विचारतो दोन बसा. गजालीचे रोहन बाब बस रिलेशन आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा MLA तकलेन येवंक जाय. Budget exercise is an confidential exercise. It cannot be revealed to the even department. ताजी ड्राफ्ट पॉलिसीचे जे पळय हायलायट्स घाल्या ते बजेट एक्सरसाइज करच्या पयलीं फायनान्स मिनिस्टरान योग्य ते भितरले पॉयंट उखलून भितर फायनली घाल्या पण ताचे फुडें वाक्य वापरलां हांवें. दीज आर सॅलियंट एंड हायलायट्स. द ड्राफ्ट पॉलिसी वील बी फायनलायज बाय द मंथ एंड एंड नोटिफायड. बजेटाचो एक्सरसाइज प्लीज डोंट मिक्स इट विथ क्वेश्चन. बजेट एक्सरसाइज कॅनॉट बी इवन टोल्ड टू द डिपार्टमेंट बिकॉज इट इज कॉन्फिडेन्शियल एक्सरसाइज. जी पळय बजेट स्पीच जाता पळय ते हाका म्हणजे कॅबिनेटाक सुद्दां ते स्पिचाची कॉपी मेळना. ओन्ली हायलायटाचेर कॅबिनेट एप्रूव करता. ड्राफ्ट पॉलिसी उलोवंक मेळटा. ड्राफ्ट पॉलिसी उलय म्हण तूं स्पीकर सर ड्राफ्ट पॉलिसी बजेटाचेर उलयलें म्हणून काय ना. डिपार्टमेंटाक त्यामुळे बजेटाच्या हाजो कॉन्सेप्ट डिपार्टमेंटाक अवेलेबल जावचो ना. नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट करतले. युअर रिप्लाय विल नॉट टेक इन टू कन्सिडरेशन द बजेट. I am not going in the budget. I am saying आता department समज budget- notification काडटले by month end. Department should be aware that they are going by the month end to finalize न्ही. हय. So ते आसपा जाय आशिल्ले. That you are- ताणे रिप्लाय दिले हांगा we are still talking म्हणून to stakeholders and other people. म्हणून विचारला हांवें तुका. मंथ एंडाक आयज तारीख 7. मंथ एंडाक अजून 23 दीस आहा. 23 दिसा भितर हो एक्सरसाइज बारीक एक्सरसाइज उरला तो खूब मोठो उरून ना. जवळपास मेजर पॉयंट्स फायनलायज केल्या. ते हायलायट्स भितर दाखयल्ले आसा. बाकी कोणाचें कितें आसा बारीक उरला आसत धरतू जाल्यार दॅट वील बी इन्क्लुडेड एंड इट वील बी नोटिफायड. द बेजीक क्रक्स स्पीकर सर माझा पहिला प्रश्न एकच म्हणटा बजेट हें पयर जालां 5 तारखेक. हो प्रश्न पयलें येयल्लो आशिल्लो न्ही. बजेट जें आसा हें 5 तारखेक जाल्लें आसा जायत. आनी प्रश्न तुगे पयलें तू कॉन्ट्रडिक्टरी करता सीएमाचो स्टेटमेंट CM एक्सप्लेन केलं सर. इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसीन 50,000 जॉब आणि 25,000 कोटी इन्व्हेस्टमेंट ओवर 5 years सांगिल्लें आसा. ताजो पयलो प्रश्न आसा आज पर्यंत डिपार्टमेंटा कडेन लँड कितलें आसा, अलॉट कितले केला लास्ट 2 वर्सान आणि वेदर विथ और विदाउट SEZ लँड अँड वेदर द गव्हर्मेंट विल कीप अ पर्संटेज of employment recruitment for Goans when it to secure these jobs when it comes to 50,000 jobs ते करपाक तुम्ही कंडिशन घालतले अलॉटमेंट ऑफ प्लॉटा खातीर. 50,000 जॉब सुद्दां परत हातूनच आयिल्लें आसा परचे बजेट स्पीचा.